पेडणे तुये हांगा आशिल्ल्या डॉन बॉस्को विद्यालयाच्या 3 विद्यार्थ्यांक बुडोवन मरण आयलें। रातीं उसरा मेरेन तांच्यो कुडी सोदप चालू आशिल्लें। रातीं उसरा सरकारी यंत्रणांक विद्यार्थ्यांच्यो कुडी सोदपाक येस आयलें। डॉन बॉस्को विद्यालयांत शिकपी विद्यार्थ्यांचो पंगड ट्रॅकिंग करपा खातीर गेल्लो। येतना एकटो थंय आशिल्ल्या चिरे खडयेर पांय धुवपा खातीर गेलो। तेन्ना ताचो पांय घसरलो आनी खडी नाशिल्ल्या उदकांत पडलो। ताका काडपा खातीर गेल्ले आनीक 2 विद्यार्थी निसरून पडिल्ल्यान तिगांकूय बुडोवन मरण आयलें, अशी म्हायती आदलो जिल्हा पंचायत वांगडी दीपक कलांगूटकारान दिल्या। आमच्या डॉन बॉस्को म्हणून स्कूल आसा, ह्या स्कुलान बोर्डिंग स्टुडंट्स रावतात आनी आज आमचो फादर म्हणजे तेचे एक्टिविटीज आसतात, कितें तरी को करिक्युलर एक्टिविटीज आसतात, ते एक्टिविटीज म्हणून आज ते ट्रॅकिंगाक म्हणून शेवटेन खुशीचोच भाग हो। त्यामुळे ते हांगासर ट्रॅकिंग बिकींग करून वयताले ते वयता सहज ते पांय धुवपाक म्हणून सकयल उदकान सरले। ते एकट्याचो पांय घसरल्यामुळे दुसरो ताका काडपाक म्हणून गेलो, तेच्या वाटून तिसरो गेलो आनी अशे 3 आमचे 9th स्टुडंट्स हे दुर्दैवी तांचो हांगासर बुडोवन मरण पावलें। सो म्हणजे दुख्खाची गोश्ट आसा, पण नियती फुडें शाणपणां चलनात आनी पावस तर इतलो पडला म्हणजे हांवें ताका म्हणजे काल पर्यंत सुद्दां ह्या भागांत पावस भरपूर पडला आनी त्यामुळे पाणयाची पातळी केन्ना देंवलीच ना आनी ती इतकी वायट घटना घडली की सादारण 9वेंतले तरुण भुरगे आनी बरे तिगूय भुरगे स्पोर्ट्समॅन, फुटबॉलचे स्ट्रायकर ते, पण परत एकदां म्हणटा की नियती फुडें शाणपण ना आनी आमी ह्या येद्या व्हडल्या इन्सिडंटाक कोणाक दोशूय दिवंक शकना। आता सध्या कितें स्थिती आसा, काडप चालू आसा? स्थिती आमी काडपाक तांकां तरेतरेन प्रयत्न करतात। आतां आमी आमची बोट मागयल्या, फायबर बोट मागयल्या, आमच्या हांगासरले लोकल भुरगे रेस्क्यू कसल्या गोश्टी जाल्यार धांवतात ते येवन आमी बोट घालून टॉर्ची बिर्ची मारून आमी भितर तांकां उतरून काडपाक सगळो तो प्रयत्न करतात। त्याच बरोबर आमचे पुलीस डिपार्टमेंटान PI हांगासर आसात, आमची फायर ब्रिगेड पावल्या हांगासर, तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केल्यात। तेंच्यांनी आपले मरिनाचे पुलीस किंवा तेंच्यो कितें बोट्स बीट्स आसा जाल्यार रेस्क्यू लागून तेंच्यांनी मागयल्या। सो ते सगळे हांगासर आमी प्रयत्न करतात तांकां वयर काडपाचे। सगळो तो परी हांगासर प्रयत्न चल्ला। गांवांतले लोक सगळे आसात, हांगासरले पंच सगळी मंडळी हांगासर झडपी तुकाराम हे हांगासर सगळे पावले आनी गांवांतले सगळे तरुण आनी शेजारील गांवांतले तरुण भुरगे हांगासर सगळे आहात आनी ते सगळो तो परीन आमच्या फादराक आनी हांगासरले स्थानीक जे डॉन बॉस्को स्टाफ आहा तांकां मदत करपाचो प्रयत्न करतात। चिरे खडीन आशिल्ल्या उदकांत बुडोवन मरण आयिल्ल्या विद्यार्थ्यांच्यो कुडी सोदपा खातीर तुयेच्या ध्रुव स्पोर्ट्स क्लबाच्या वांगड्यांनी सरकारी यंत्रणेक मजत केली। रातीं उसरा मेरेन विद्यार्थ्यांच्यो कुडी सोदपाक येस आयलें। जिल्हा पंचायत वांगडी तुकाराम हरमलकारान दूख उक्तायलां। जी गोष्ट हांगा घडली डॉन बॉस्को स्कुला कडेन तुयेन घडलेली आहा ती खूब वायट घडलेली आसा आनी सरकाराची आमची प्रयत्न आसा की बेगीतले बेगीन ही गोश्ट सॉल्व जावपाची जाल्या बरें म्हणून देवान मागता आनी म्हाका दिसता आमी सरकारान सुद्दां खूब प्रयत्न केल्ले आसा। देवा कडेन मागता की बेगीतल्या बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्या बरें म्हणून आनी जी आज जी फॅमिलीक आज जे घडला तांकां तेंच्या वांगडा आमचें दुख्ख आमी तेंच्या वांगडा आसतलें।